मोगचनो देव बरो दीस ती तुमकां सुमेस्ता म्हूण मागता. जागतीक दुसरो मालगड्यांचो आज्या आजयेचो दीस संभ्रमच्या ह्या वक्ता आज आमी विशेष तरान हे आराधन मालगड्यां खातीर आजो आजी हांचो उगडास घालून तांचे खातीर आमी सोलोवन व्हरचें जावन आसा. बाबा फ्रांसीस म्हणटा आयच्या ह्या संवसारांत मालगडी आमच्या कुटुंबांनी एक वजें जावंक पावल्यांत. सबारबोडी तांकां कुटुंबांनी जाय पुरतो मोग सांगतपणो लाभना आनी त्या देखून ह्या जागतीक दुसऱ्या मालगड्यांचो आजो आजयेचो दीस संभ्रमतना मालगडी कुटुंबांत एक वजें न्ही, ती एक देवाचें बेसांव, ती एक आशीर्वाद आशिर्वादां आमच्या कुटुंबांत ती एक दिर्वी म्हणलें समजून तांचे खातीर विशेष तरान मागोवंक, तांचो मोग करूंक आनी मोगान जतन करूंक आमकां आपोवणें दिता आसतना मालगडी प्रत्येक जावन तांणी तांचे उतार प्रायेचे दीस समाधानान संतोशान देवाच्या सांगतपणान सर्चाक पापा साहेबा उलो दिता. तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो ही भोगणां आनी ही चिंतना आमच्या मतीन दवरून आज आमी विशेष तरान ह्या आराधना वेळार मालगड्यां खातीर आजो आजये खातीर आमी मागया. देव तांकां आशिर्वादीत करूं दी, तांचें जिवीत आनीकी फळां बरी जावं दी, आनीकी ती आमच्या कुटुंबांनी फळ दिवं दीत म्हणून तांचे खातीर आमी मागया आनी भक्तीपणान ह्या आराधनांत आमी वांटेली घेवया. सुमेस्त आमी दिबी गेल्या आनी सक्रामेंतल्या जेजूक आमचे मदें आमी स्वागत करया. पान संको 115 115. 지수 모갈 지수 지닌 모자 외기스토에 마카투차 고판리포 tuja portlon tunde moja chisu mogal chisu chinien moja begistoe Makatucha Gopalipo Mogantucha Polun Tunte Dukan pide shide waitan samplo olta rite jine tujhe vine mojindais sergidene muchachisu mogal chisu
지는 모자 베기스토에 마카투자 고판리포 모간투자 지내다사 끈배사라 나사마다 तुझे शिवा दुकामोची पुसून तुका मोची संगी सदा स्तोरा 모자치수 모갈치수 베네 모자 베키스토에 마카투자 올론리포 모간투자 볼런tun트 와레바다 지닌 모자 아일라벨라 하움비에다 तुझे बगा जिए उनका आश्रो मोसो हुएंता तुका मुचाचिसु 모갈치수 지낸 모자 베기스토에 마카투자 고판리포 모간투자 볼런tun트 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 मोगाळ भवन आणि बहिणीनो या सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी आसा म्हज्या जेजू मोगाळ जेजू जिणेंत म्हज्या वेगींच तूं ये ह्या उतरांनी आमी ताका उलो मारलो म्हाका तुज्या गोपांत लिपय मोगान तुज्या पोटलोन धर कश्टा दुखांत पिडे शिडेंत वायटाक सांबडोन वळवळतना रितें जिणे म्हजें तुजे विने तुमसो म्हजें दायज जेजू तुमसो म्हजें दायज म्हज्या दिसपट्या जिवितांत खंत बेजाराय नाश समाधान तूं ना जाल्यार दुखां म्हजी पुसून काड म्हजे संगी सदांच तूं राव वारें वादळ जिणयेंत म्हज्या
आयलेल्या वेळार हांव भियेता तुजे बागार जियोंक म्हाका नाका आसरो म्हजो तूं जेजू तुका वेंगता मोगाळ भावन आनी भयणीनो संवसाराच्या आखेर पर्यंत हांव तुमचे सांगता आसा म्हणलो तसो जेजू ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत खरोच आजार आसा हर एक दीस हर एक घडी आमचे सांगता प्रत्येक जावन तुमचे सांगता मालगड्या सांगता तो जेजू आसा तुम्ही एक सोरी न्ही जेजू तुमच्या बगलेक आसा तुमचे जिवीत तो सांबाळून व्हरता तुमचे जिवीत तो चलोवन व्हरता कुटुंबांतल्या विविध मनशां मारिपात दिसपट्टे तो सांगात आधार तो तुमकां दिवन आसा आनी त्या मारिपात त्या जेजूचे आजारपण तुमच्या जिवितांत आनी हर एका कुटुंबांत आमी बघून आसा मोगाल भावन आनी भयणीनो थोडे फावटी आमकां बघूंक पुरो आमचे जिवीत रितें सोमी ना म्हज्या बगलेक सोमी आसलो जाल्यार ही भोगणां आमकां उदेंक पुरो त्या भोगणांनी थोडे फावटी आमी खंतिश्ट चिंतेश्ट आमी जाल्या जावंक पुरो पण जेजू आमचे सांगात आसा जुआंवचो वांचेल अध्याय 11 वाक्य 20 आनी 1 आनी 20 आनी 2 लाजराच्या मरणा वेळार मरण जावन थोड्या दिसांनी जेजू मार्ता आनी मरियेक बुजोवंक त्या घरा गेल्ल्या वेळार मार्तान म्हणली उतरां तीच सोम्या तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नातलो सोम्या तूं हांगा आसलोय जाल्यार पूण ती म्हणटा पूण आतां जाल्यार देवा लागचें तुवें मागलेलें सगळें देव तुका दितलो म्हूण हांव जाणा मोगाळ भावन आनी भयणीनो आमच्या देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना मोगाचें न्हू आमच्या देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना आमचो देव आमचे सांगात आसा आमकां हर एकल्याक तो सांगात दिता प्रत्येक जावन आमच्या एकसुरपणा वेळार कश्टा वेळार पिडे शिडे वेळार दुखा वेळार बेजारा वेळार आमच्या बगलेक तो आसा आमी एकसुरीनी माते वाचोवांचेल अध्याय 8 वाक्य 20 आनी 3 तावन आमी वाचलें जाल्यार जेजू ताच्या सिसा सांगाता त्या दोनीचेर पैन करनासलो सिसा आसले जेजू आसलो आनी जेजू त्या दोनीचेर आड पडल्लो ताका न्हीद पडल्ली आनी त्या वक्ता त्या दर्यांत वारें वादळ उठोल्लें आनी तवळ ताचे सीस ताचे सरशी वचून ताका जागोवन म्हणाले सोमिया आमकां बाचाव कर आमी बुडटाव सोमिया आमकां बाचाव कर आमी बुडटाव पूण जेजू तांकां म्हणालो तुमी इतले भिजूड कित्याक कितलो उनो भावार्थ तुमचो तुमी इतले भिजूड कित्याक कितलो उनो भावार्थ तुमचो आनी उठोन वाऱ्याक आनी लारांक ताणें फरमायलें आनी सक्कड शांत जालें मोगाळ भावन आनी भयणीनो प्रत्येक जाण आमी मालगड्या भाव भयणीनो तुमच्या जिवितांत आनी आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत वारें वादळ उरता आसतना थंड करचो जेजू आसा त्या लागून आमी सांगलें एक सुरीनय आमी जेजू आमच्या बगलेक आसा तो आमच्या जिविताचो पैनारी आमच्या सांगाता तो पैन करता आमकां एक सुरी साणिना आमच्या जिवितांत हर एका दिसा हर एका घडये आमच्या सांगात आसा त्या लागून जोएल प्रवादी म्हणटा अध्याय 2 वाक्य 20 आनी 7 हांव इस्रायला मध्ये आसा म्हूण हांव सर्वेस्वर तुमचो देव आनी म्हजे भायर दुसरो कोणूच देव ना म्हूण तुमी जाणा जातेल्यात वय मोगाळ भावन आनी भयणीनो आमकां आसो एकच देव तो खरो देव आनी हो देव आमचो देव आमच्या सांगात आसो इम्मानुएल तो जावन आसा तर एक घडी मोगाळ भावन आनी भयणीनो आनी प्रत्येक जावन मालगड्या भाव भयणीनो आमच्या दोळ्या मिदां भिया आमकांच त्या जेजूच्या पांयां तळा ह्या घडी आमी समर्पण करया मोगाळ भावा आनी भयणी तो जेजू आमकां हर एकल्यागे आपयता ह्या वखता आमचे दुख बेजराय सुख संतोष आमचे कश्ट आमचे वजे आमची पिडा शिडा आमचे समस्या घेवन आमकां हर एकल्यागे ह्या वखता आपयता ताचे लागीं येया म्हजे सशी तुम्ही कष्टांतल्यानो आनी वजन वयतल्यानो
हांव तुमकां विशेव दिता येया म्हजे सरशी येया म्हजे सरशी तुम्ही कश्टांतल्यानो आनी वजन वयतल्यानो जेजू म्हणटा तुमचे वजें घेवन तुमचे कश्ट घेवन तुमची बेजाराई घेवन तुमची पिडाशिडा घेवन तुमचे समस्या घेवन तुमचे दूख घेवन तुमचे एकसुरपण घेवन हे सगळें घेवन येया म्हजे सशी म्हज्या भावा भयणी म्हणटा तो हांव तुमकां विशेव दिता हांव तुमकां बोल दिता हांव तुमकां घटाय दिता तर मोगाल भावान आनी भयणीनो प्रत्येक जण म्हज्या मालगड्या भावा भयणीनो तुम्ही मोलादीक दिरवी जावन आसात तुमच्या जिवितांत कश्ट दूख बेजाराय आसूंक बरो एकसुरपण भोगूंक बरो पिडा शेडा ह्या उतार प्रायर आसूंक बरो पूण जेजू म्हणटा येया तुम्ही एकसुरीने हांव आसा येया म्हजे सशी मोगाल भवन आनी भयणीनो जेजू आपयता म्हाका तुमकां आमकां हर एक लेगीत जेजू आपयता तर त्या जेजूक ह्या सक्रामेंतांतल्या जेजूक आमी लागीं सरया भावार्थान पातयेनीन आमी लागीं सरया आमची ओजी कितें आमी वोवून आसा ह्या वखदां ताच्या पांयां तळा आमी समर्पण करया मोगाल भावा आनी भयणी आमचें बोळ आमची सकत हो जेजू जावन आसा आमी एकसुरीने आमच्या बगलेक तो आसा ताचेर पातयेनी दवरया ताचेर विश्वास दवरया ताचेर आमचो भावार्थ थीर करया कोणसोवया आनी त्या भावार्थान आमकां आमी समर्पण करया पाणसंको 88 Jesu apoita Jesu apoita maka tuka gopantapल्या Jesu apoita Jesu apoita Jesu apoita maka tuka gopantapल्या Jesu apoita duka amchi pusta gairan amka borta duka amchi pusta gairan amka borta तुमच्याय थळी उलो दिल्यारी ताक्षण जेसू लागी आसता खंयच्याय थळी उलो दिल्यारी ताक्षण जेसू लागी आसता जेसू आपयता Jesu apoita maka tuka gopantapल्या Jesu apoita कष्टांत सांबडताना नष्टांनी आसतना निराश नाका धैर्यान आपय तो तुका उखलून धरता वय मोगाच्या बाबा भयणी त्या जेजूक आमी उलो मारल्यार तो आमकां हर एक लेगी उखलून धरता फुटलून धरता धैर्यान आमकां भरता कष्टान सांबळताना नष्टांनी अडसताना कष्टान सांबळताना नष्टांनी अडसताना निराश नाका धैर्यान आपय तो तुका उखलून धरता
निराश नाका दैरान आपोय तो तुका उपकल धरता जेसू आपोयता जेसू आपोयता माका तुका गोपांत आपल्या जेसू आपोयता तुमच्या पिडेशिड्या वेळार जेजूक उलो दिल्यार कोणी तो जावन दी भेदभाव करिनासतना भलायकी तांची तो पाठी दिता तांकां लागीं सरता तांकां हर एक लागी आपडता आनी त्या देखून जेजू आमकां म्हणटा येया म्हजे सची येया म्हजे सची हांव तुमकां आपडटा हांव तुमकां बरी करता पीडे शिडे वेळा जेसू उलो दिल्या पीडे शिडे वेळा जेसू उलो दिल्या कोणी तसावदी भेदभाव नासता भलायकी ताजी पाटे दिता कोणी तो सांगती भेदभाव नासता भलायकी ताजी पाटे दिता जेसू आपयता जेसू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेसू आपयता Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Aradan tuka sumya Jesus. Aradan tuka sumya Jesus. Aradan tuka sumya Jesus. Aradan tuka sumya Jesus. Hoglab tuka sumya Jesus. Hoglab tuka sumya Jesus. Hoglab tuka sumya Jesus. Hoglab tuka sumya Jesus. Naman tuka sumya Jesus. Naman tuka sumya Jesus. Naman tuka sumya Jesus. Naman tuka sumya Jesus. Vandan tuka sumya Jesus. Vandan tuka sumya Jesus. Vandan tuka sumya Jesus. Vandan tuka sumya Jesus. Mahima tuka sumya Jesus. Mahima tuka sumya Jesus. Mahima tuka sumya Jesus. Mahima tuka sumya Jesus. Stuti tuka sumya Jesus. Stuti tuka sumya Jesus. Stuti tuka sumya Jesus. Stuti tuka sumya Jesus. Hallelujah. 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 मोगान भवन आणि बहिणीनो आता सो पाप सैब पापा फ्रांसिस तांका मालगड्यांचो विशेष मोग आणि हुस्को तो एक मालगडो भाव पवित्र सभेचे मुखेली जावन पवित्र सभेक मुखेलपण दिवन आसा एक मालगडो उताह प्रायसो आमचो भाव पाप सैब आणि या पापा सैबाक आज मालगड्यांचो आजो आजयेचो विशेष तरान मोग आणि हुस्को आणि तो म्हणता लांब आवक एक निदर्शन आणि एक अवकाश म्हणता आणि त्या देखून मालगड्यांनी या लांब जिनिये खातीर लांब आवका खातीर देवान तांच्या जिवितान गेल्ल्या त्या सगळ्या बरेपणा खातीर देवाक अर्घां दी जाय देवाचो उपकार आटय जाय आणि देवा थंय उपकारी मनान हे उतार प्रायेचे दीस तांणी मागण्यांत भक्तीपणांत देवाच्या आजरपणांत कशें जाय म्हणलें ही पाप साहेबाची चिन्नां ती भोगनां जावन आसात म्हाका उडास आसा थोड्या तेंपा पयलें एक मालगड्या व्यक्ती लागीं उलयतना हो मालगडो व्यक्ती म्हणालो म्हाका फादर म्हजे केस धवे जाल्या जावंक पुरो म्हज्या तोंडार थोड्यो मिरयो पडल्या जावंक पुरो पूण म्हजे थंय उर्बा ती अजूनही तरणाटपणाची उर्बा आसा फादर आनीक हांवें कितेंय करी जाय आनीक हांवें बरें जिये जाय म्हणली ती त्राण ती सकत म्हजे थंय आसा फादर त्या देखून देवान म्हाका अजूनही राखलां म्हाका सांबाळलां इतली बरी भलायकी इतलें बरें म्हज्या जिवितांत केलां म्हणालो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड
हालेलुया हालेलुया. मोगाल भवन आणि बहिणीनो, मुन्य पुस्तक अध्याय 20 वाक्य 20 आणि 9 म्हणता, युवजनाचे बोळ तांची वडवीक, पिके केस म्हाताऱ्यांचो श्रृंगार म्हणता. युवजनाचे बोळ तांची वडवीक, पिके केस म्हाताऱ्यांचे सिंगार म्हणले या बुकांत आम्ही वाचता, आम्ही ऐकता. मोगाल भवन आणि बहिणीनो, त्या त्या प्रायेचेर मलगड्यांतय जाणवाय आसा, तांचे थंय जिविताचो अनुभव आसा आणि तांचे थावन आमी जायते शिकचे आसा. त्या मलगड्यांनी हे सदांच मतीन दवरी जाय. मलगडी कुटुंबांनी एक वेस्ट न्ही, ती एक झाडाय न्ही, ती एक कुटुंबान वोजे न्ही. बदलाक ती मलगडी तुम्ही कुटुंबाची एक ग्रेस्त काय, कुटुंबाची एक बळवंत आस्त हे अरियेका मलगड्यांनी समजा जाय. आणि ह्या मलगड्यांनी या उतार प्रायाचे दीस जाता तितले समाधानान संतोषान सरूंक जाय म्हणले पाप साहेबाची चिंता जावन आसा. जो प्रवादी अध्याय 12 वाक्य 12 म्हणटा, म्हाताऱ्यांकडे आसा जाणवाय, उतार प्रायाचे कडे आसा समजोनी. त्या तांचे कडे आसा ती जाणवाय, तांचे कडे आसा ती समजोनी, कित्याक जिविताचो अनुभव तांचे थंय जायतो आसा म्हणले हे जो प्रवादी ताच्या बुकांत आमकां समजोवंक प्रयत्न करता. निर्गमन पुस्तकांत अध्याय 7 वाक्य 6 आणि 9 आमी थंयसर मोइजेच्या आणि आरोनाच्या जिविताचेर आमी नदर घाली जाल्यार देवान तांकां विसरून काडले, आपयले एका मिसावा खातीर. आणि तांकां विसरून काडल्या वेळार तांकां सदां प्राय जाल्ली. आणि पवित्र पुस्तक म्हणटा, मोइजेक 80 वर्सां प्राय आणि आरोनाक 83 वर्सां 83 वर्सां प्राय जाल्ली. आणि त्या प्रायर देवान तांकां आपयले, विसरून काडले, ताचे मिसाव करूं, त्या लोकांक त्या सुडका दिवंक, त्या गुलामपणांतले आणि बसयलेल्या गांवाक आपोवन व्हरच्याक मुखेलपण दिवच्या खातीर. आणि त्या देखून सर्वेस्वरान मोइजेक आनी आरोनाक म्हळें, फारोव तुमकां एक आजाप करा म्हूण सांगात तर तूं आरोनाक सांग, तुजी बेतकाडी घे आणि फारावे म्हाका ती सकला उडय आणि ती बेतकाडी सोरोप जातलो. आमी कित्याक हे वासाप वाचले वा सांगली उतरां, कित्याक म्हळ्यार प्राय जाली, आमचे मुख जाले, आमकां कांय करूंक ना, आनी कितें करचें, असली भोगना, असली चिन्ना न्ही. हर एका प्रायर तें मिसाव आसा, तें जबाबदारी वा तें काम आमी ह्या संवसारांत जारी करूंक आसा. आमकां हर एकल्याकी जबाबदारी आसा, आमकां हर एकल्याकी मिसाव आसा. आणि त्या प्राय प्रमाणे हे मिसाव आमी जारी करूंक आसा. म्हाका कांय करूंक ना, म्हजें जालें, मुख जालें म्हणली ती भोगना न्ही. बदलाक आमकां हर एकल्याकी मिसाव आसा ते आमी करूंक आसा म्हणलें आमी उडासान दवरचें. त्या देखून तो इसाया प्रवादी अध्याय 40 आणि 6 वाक्य 4 म्हणटा, तुमचे म्हातारे प्रायापर्यंत हांव तसोच उरतलो, तुमचे केस धवे जातले तेन्नाय हांव तुमकां ववयतलो. जशें हांवें येदोळ केला तशें फुडेंय हांव तुमकां आदार दितलो, हांव तुमकां वावयतलो आनी तुमकां थारान दितलो. त्या देखून ह्या उतार प्रायारी, मालगड्या प्रायारी आमचे मिसाव करतना आमी एक सुरी न्ही. जशें आमच्या तरणाटपणा वेळार ह्या सोमयान आमकां सांगात दिला, ताणें आमचे मारिपात आमच्या जिवितान आज्यापां केल्यान गी. ह्या उतार प्रायाचेर तो आज्यापां अद्भुतां आमच्या जिवितान आमच्या मारिपात करता म्हणलें तो आमकां सांगता. मोगाल भवन आनी भयणीनो, तर आज आमी सगळां आनी प्रत्येक जावन मालगड्या भाव भयणींनी आमी इतलेंत मनाचे कीर्तन 70 आणि 1 वाक्या 9 ही आमची भोगना जायचे. आमी इतलें मनाचे, म्हज्या म्हाताऱ्या प्रायर म्हजो तिरस्कार करिनाका, म्हजें बोळ उणें जाताना म्हाका सोडून घाली नाका. आज आमचे मागणें कालतेपणान सोमया मुखार प्रत्येक जावन आमच्या मालगड्या भाव भयणीचे मागणें सोमया मुखार तितलेंच जायचें. आमचे थंय बोळ आसा, आमचे थंय सकत आसा, आमकां जायतें करूंक आसा, आमी आनीक मिसाव करूंक आसा, आमचे मुख दवरना. हें आमी मतीन दवरता आसतना सोमया कडेन आमी एका दिसा मागोवंक जाय, म्हज्या म्हाताऱ्या प्रायर म्हजो तिरस्कार करिनाका, म्हजें बोळ उणें जाताना म्हाका सोडून घालिनाका. आनी खंडीत सोमी आमकां कोणायकी सांडून घालिना, पूण आमी मागोवंक जाय.
आमी मागोंक जाय अरी एका दिसा सुमिया म्हाका करपा दी, म्हाका बॉल दी, म्हाका सक्तेन बरो. आनी आमी मागता आसतना सुमी आमकां आयकता. आनी प्रत्येक जावन आमी उतार प्रायाचेर करियर जाल्ले मालगड्यांनी आमी करियर जाल्ले एक काम, एक वर्ते मिसांव मागणे. आमच्या मागण्या मारिपात आमची ओजी आळूक घालचे आनी आमी मागचे सगळ्या संवसाराच्या साल्वासावा खातीर, बाचावे खातीर. आमच्या मागण्या मारिपात आमच्या कुटुंबाची बाचावी, आमच्या मोगाच्यांची बाचावी, आमच्या संवसाराची पोवीस सभेची बाचावी करचे मिसांव आमकां देवान दिला मालगड्यांक. तर मोगाळ भावान आनी भयणीनो, एक घडी आमी सगळ्यां बरा दोळे दाबया. देवान आमकां दिल्ल्या जिविता खातीर देवाक आमी अर्घां दिवया. ह्या घडये पर्यंत आज पर्यंत आमकां राखून व्हेल्ल्या खातीर प्रत्येक जावन आमी मालगडी आमकां ह्या उतार प्राया पर्यंत सुमयान सांगात दिला. आमच्या जिवितान अजपा अद्भुतां केल्यान आमच्या जिवितांनी सोलोवन व्हेला. त्या देवाक आमी अर्घां दिवया. तसो उपकार आमी आठोवया. आज आमी विशेश तरान आज आमी मागया आनी सुमया कडेन म्हणया, सुमया आमकां मागोंक शिकय. आमच्या ह्या उतार प्रायाचेर थोडो वेळ तुज्या सांगाता करसूंक आमकां शिकय, आमकां करपा दी. आनी त्या मारिपात आमच्या कश्टा दुखान तुजो सांगात आमी दिसपरतें बगूंक, निराश जाताना, रितेपण भोगताना, खंती दुकान भरताना, दुबाव दोसताना, राग या उतार प्रायर येताना, धैर्य सुकताना, सुखी दाड भोगताना, जिवितांत विश्वास दंडलताना सुमया मागोंक शिकय, सुमया मागोंक शिकय म्हणून आमी मागया मोगाचेनो. 949 Mucha Somiya, mucha Dhaniya, maka tu magong shikai. Mucha Somiya, mucha Dhaniya, maka tu magong shikai. Somiya magong shikai. Somiya magong shikai. Somiya magong shikai. Somiya magong shikai. Chinen nirasatana, rite ponte boktana. Somiya magong shikai. Kanti dukin burtana, tu bau maka dostana. Somiya magong shikai. Rag maka etana, dhair moche suktana. Somiya magong shikai. राग धरती भोगताना, विश्वास तो धंडळताना. सोमिया मागोंक शिकय. मोच्या सोमिया, मोच्या धनिया, म्हाका तो मागोंक शिकय. कुटुंबांत समाधान नासतना, मन आमचे कुसकाताना, सोरो आमकां सांगताना, कुटुंबांत एक स्वर म्हूण भोगताना, जिवितांत विघ्नान वरां येताना, कश्टान हांव सांबाळताना, जिवितांत चंचल जाताना, कंगाल जाताना, निराशे जाताना सोमिया तुज्या पांयांतळ येवंक तुजे लागीं मागोंक शिकय. सोमिया मागोंक शिकय, बोल दी सोमिया. कुटुंबांत समाधान नासताना, मन आमची कुसकाताना. सोमिया मागोंक शिकय. सर्व म्हाका संताना, एक सुरो हांव साताना. सोमिया मागोंक शिकय. विघ्नान वारां येताना, कश्टांत हांव संप्रार्थना. सोमिया मागोंक शिकय. जिवितांत चंचल जाताना, कंगल जावन हांव बसताना. सोमिया मागोंक शिकय. ताळणेंत हांव संप्रार्थना, जिणेंत अंतर येताना. सोमिया मागोंक शिकय.
अहंकारान हांव भरताना तुका हांव विसरताना सोमिया मागोंक शिकय वडण्यांक बली जाताना आशा म्हाका दोस्ताना सोमिया मागोंक शिकय पिडेंत हांव पडताना मोरना भिरांत येताना सोमिया मागोंक शिकय मोच्या सोमिया मोच्या धनिया म्हाका तो मागोंक शिकय म्हाका तो मागोंक शिकय म्हाका तो मागोंक शिकय Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 मोगाल भवन आणि बहिणीनो जोएल प्रवादी अध्याय 2 वाक्य 20 आणि 8 हांव म्हज्या आत्म्याक सर्व लोकांचेर धाडटलो तुमचे पूत आनी धुवो प्रवाद करतली आनी तुमची मालगडी स्वप्नां देखतली आनी तुमचे तरणाटे दादले दर्शन देखतली मालगडी स्वप्नां देखतली आणि तुमचे तरणाटे दादले दर्शन देखतली प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. पापसाहेब येसू म्हणता मालगड्यांनी स्वप्न जाय मालगड्यांची स्वप्नां तरणाट्यांनी जारी करूंक जाय ही भोगना आमच्या मालगड्या बाबा पापाची या जागतीक दुसऱ्या मालगड्यांचो आजो आजयेचो दीस आचरण करच्या या संदर्भार ताणे दिल्ल्या त्या शिकवणेंत पापा साहेब यांचो उल्लेख करता मालगड्यांची स्वप्नां तांचे तरणाटपण जालें तांच्या तरणाटपणा वेळार जायतो वावर कश्ट तांणी काडले आतां तांणी स्वप्न येताना तांची स्वप्नां मुखार तरणाट्यांनी जारी करी जाय आनी त्या देखून तो म्हणटा मालगड्यां थंय जानवाय आसा तांचे थंय अनुभोग आसा आनी ह्या तरणाट्यांनी तांच्या भुरग्या बाळांनी ही जानवाय जोन घे जाय तांचे जिविताचो अनुभव आयकून घे जाय आनी त्या मारीफात तांच्या जिवितांत ते तांणी पाळोवंक जाय आनी त्या मारीफात जिवितांत फुडें सुमकोंक जाय म्हणटा आनी त्या देखून म्हणटा पापा मालगडी प्राय वा उतार प्राय तरणाट्यांक एक संपन्न मोलो तांकां एक दिर्वें तरणाट्यांक मालगड्यांचो अनुभव मालगड्यांची जानवाय रायांचे पयलें पुस्तक अध्याय 12 वाक्या 6 म्हणटा जेरोबाम राय आपलो बापूय जिवंत आसतना ताचे सेवेंत आसलेल्या मालगड्यां सवें आलोचन करूंक लागलो ताणें तांकां विचारलें तुमी म्हाका कितें सलाह दितात ह्या रायान ताच्या बापायच्या काळार आसलेल्या त्या मालगड्या लागीं सलाह सुचना विचारची आसली आनी रायान विचारलें तुमी म्हाका कितें सुचना दितात हांवें कशें राजवड चलय जाय कितें हांवें करूंक जाय कशें हांवें फुडें वचूंक जाय म्हणलें थंयसर सांगचें आमी आयकलां मोगाल भवन आनी भयणीनो पवित्र पुस्तक म्हणटा त्या देखून पापसाई म्हणटा मालगड्यांची जानवाय मालगड्यांचो अनुभव आमच्या जिविताक एक आधार आनी त्या देखून आमी तरणाट्यांनी आमच्या कुटुंबांत जी येताना ह्या मालगड्या भावा भयणीक आमी मानान गौरवान लेखी जाय तांची प्राय जाली उतार प्राय जाली आमच्या कुटुंबांत ती एक वजें आमच्या कुटुंबांत ती एक वेस्ट असली भोगना आमचे थंय येवची न्ही ती आमची आमच्या कुटुंबाची आमची दिर्वे आमची आस्त म्हणलें हे मालगड्यांनी ह्या तरणाट्यांनी भोगूंक जाय आनी मालगड्यांनी त्या प्रमाणे आमी तांकां सोलोवंक जाय म्हणलें पापसाहेब आमकां आपोवणें दिता तरी लागून मोगाल भवन आनी भयणीनो सुकी खोली सकला पडटना तरणी खोली आसतली खंय एक दीस ती तरणी खोली ती पिकी जाता ती सुकता आनी एक दीस ती सोडोवंक आसा हें आमच्या दिसपट्या जिविताचें आमच्या प्रकृतीचें एक नियम जावन आसा त्याच नियमा प्रकार आमकांय तरणाट्यांक भुरग्यांक माध्यम प्रायेच्यांक आमी वाडोवन एक दीस आमी मालगडी जाता आमी एक दीस आजो आजी त्या पावंडाक आमी पावता
आमची बोगना त्या दाळा कितें जावं पावतली त्या आतांत आमी चिंतलें जाल्यार आमी मालगड्यांक सोलोवन व्हरच्यांत तांकां सांबाळून व्हरच्यांत खंडीत आमकां समजोनी मेळटली आमकां उजवाड मेळटलो आनी आमी तांची सेवा मोगान करूंक शकतल्या तर मोगाच्यान एक घडी आमी दोळे धांपिया आमी तरणाटी प्रत्येक जावन आमी भुरगीं बाळां आमी युवा जाणां प्रत्येक जावन ह्या घडये आमी दोळे धांपून सोमया कडेन आमी करपा मागया मोगाळ भवन आनी भयणीनो आमची मालगडी आमचो आजो आजी तांकां आमी इन्कार करचे नाका तांकां आमी नेगार करचे नाका तांकां आमी दुखोवचे नाका आज मालगड्या लागीं उलयतना तांची बोगना आमकां वेळ दिनात आमचे लागीं कुटुंबांत उलयनात आमचे सांगात वेळ करचिनात आमकां एक सोरपण बघता घरांत जण आसा तरी आमकां एक सोरपण बघता आमकां कोणी सांगात दिवची नात त्या देखून तरणाट्यानो भुरग्यानो मध्यम प्रायेच्यानो भावानो भयणीनो हे सत आमी समजून घेवया आमच्या जिवितांत एक सांज आमकां येवंक आसा त्या सांजेक आमी पावोंक आसा आमची बोगना आईच्या मालगड्यांची आमची जावंक पावतली त्या देखून हे सत आमी समजून घेवंक आज सोमया कडेन आमी करपा मागया मोगाचेनो पवित्र आत्म्याचे सकत आमी मागया आमी एकामेकाचो मोग करूंक प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबांत त्या मालगड्या भावनांचो आमी मोग करूंक मोगान तांची जतन करूंक आज आमी विशेश तरान त्या सोमया कडेन करपा मागया मोगाच्या भावन आनी भयणीनो देवान दिल्ल्या त्या दिरव्यां खातीर कुटुंबांतल्या त्या मालगड्या भाव भयणी खातीर देवाक आमी अर्घां दिवया देवाचो उपकार आमी आठोवया आमचे खातीर तांणी केल्ल्या त्या त्याग साखरी बिसा खातीर तांचो उपकार आठोवया ती आमकां दिल्ल्या खातीर त्या सोमयाक सक्रामेंतांतल्या जेजूक आमी अर्घां दिवया तसो उपकार आमी आठोवया आज तांकां सोमयाच्या पांयां तळ आमी भुरगीं बाळां आमी युवा जाणां नात्रां समर्पण करया आनी तांचे खातीर आमी विशेश तरान मागता आसतना तांचो आमी मोग करूंक मोगान तांची जतन करूंक आमकां करपा दी म्हणून त्या सोमया कडेन आमी मागया मोगाल भवन आनी भयणीनो पवित्र आत्म्याचे सकत करपा आमचेर आमी मागून घेवया सर्व आमी उबे रावया आमचे दोनी हात आमच्या मुखार आमी उदारे दवरया मोगाल भवन आनी भयणीनो सर्वर परस्पर प्रीती जालो ही भूमी हे सर्गा आमचे कुटामंत सर्ग हो संवसार सर्ग जाता जर आमी एकामेकाचो मालगड्यांचो मोग केलो जाल्यार त्या देखून ह्या पवित्र आत्म्या उलो मारया आमच्या काल जमानाक उजवाड दिवच्या खातीर आमी मालगड्यांची मोगान जतन करून तांचो मोग करूंक आमकां तांकां मानान लेखून करपा दी म्हूण ह्या घडी आमी मागया मोगाचें पेज नंबर 102 ಸರ್ವರು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸಲು ಈ ಭೂಮಿಯೇ ಸ್ವರ್ಗ ಸರ್ವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಬಾಳಿದರೆ ಜಗವೆಲ್ಲ ಹರುಷ ಸರ್ವರು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸಲು ಈ ಭೂಮಿಯೇ ಸ್ವರ್ಗ ಸರ್ವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಬಾಳಿದರೆ ಜಗವೆಲ್ಲ ಹರುಷ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಬನ್ನಿರಿ ಯೇಸು ಪ್ರೇಮವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರಿ ಯೇಸು ಪ್ರೇಮವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರಿ ಸರ್ವರು ಆದಾಮನ ಮಕ್ಕಳೇ ಭೇದವು ಇನ್ನೇಕೆ ಸರ್ವರು ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಗಳೇ ದ್ವೇಷವು ಇನ್ನೇಕೆ ಸರ್ವರು ಆದಾಮನ ಮಕ್ಕಳೇ ಭೇದವು ಇನ್ನೇಕೆ
ಸರ್ವರು ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಗಳೇ ದ್ವೇಷವು ಇನ್ನೇಕೆ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಬನ್ನಿರಿ ಏಸು ಪ್ರೇಮವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಬನ್ನಿರಿ ಏಸು ಪ್ರೇಮವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರಿ ಸರ್ವರ ರಕ್ತವು ಕೆಂಪಲ್ಲವೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ ಸರ್ವರ ಬದುಕು ಕೆಲ ದಿನವೇ ಸ್ನೇಹದಿ ಬಾಳೋಣವೇ ಸರ್ವರ ರಕ್ತವು ಕೆಂಪಲ್ಲವೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ ಸರ್ವರ ಬದುಕು ಕೆಲ ದಿನವೇ ಸ್ನೇಹದಿ ಬಾಳೋಣವೇ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಬನ್ನಿರಿ ಯೇಸು ಪ್ರೇಮವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಬನ್ನಿರಿ ಯೇಸು ಪ್ರೇಮವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರಿ. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मुगाल भवनाची बहिणीनो या दुसऱ्या जागतिक मालगड्यांचो आज आजयेंच्या या संभ्रमाच्या संदर्भी देवाचे उतार आमी आयकोवचे कितें संदेश दिता तो आयकोंक तो नियाळ करूंक आमी फुडें सरतना आमची काल जमाना देवाच्या उतराक आमी नितळ करया देवाच्या उतराक आमी समर्पण करया आनी अशें देवाचे उतार आमच्या काल जमानांत ते रिगोवन दी फळां बरी जावं दी म्हणून आमी आशेवया आनी आमकांच हे देवाचे उतार घेवंक स्विकार करूंक आमी आयतीं जावया. मते प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता 15वो अध्याय 4थ्या वाक्यातून 9वें वाक्य. देवान सांगलां तुज्या आवो बापायक मान दी आनी जो कोण आवयक वा बापायक शिरापता ताका मरणाची शिक्षा फावो. पूण तुमी म्हणटात कोणी बापायक वा आवयक म्हणत हांवें तुका दिवचें आशिल्लें तें हांवें देवाक दिवन जालां. तशें जाल्यार आपल्या आवय बापाय सवें आनीक कायदो ना अशें तुमच्या संप्रदाया पासत देवाचो उपादेश तुमी तिरस्कार करतात. कापाट्यानो सहज तें इसाया प्रवाद्यान तुमचे विशयेंत सांगिल्लें. ही परजा आपल्या वोंटांनी म्हाका होगळाप दिता तरी तांचें काळीज म्हजे थावन पयस आसा. व्यर्थपणी ते म्हजे भजन करतात खरी शिकोवण म्हणून सांगून मनशान केल्ले कायदे दितात. देवाचें उतार हें. आयचे दिसा आमी आजेच्या दिसा विशयेंत नियाळ करता आसतना पवित्र पुस्तक म्हणटा तुमच्या मालगड्यांक मान आनी गौरव दिया. मान आनी गौरव दिया. मुस्तबोटी अशें घडटा आयच्या समाजांत आमच्या मालगड्यांक आमी मान आनी गौरव दिवंक आमकां कितेंशें खावचें न्ही या आमी चिंताव तांकां ज्ञान ना तांकां शिकप ना आमचें इतलें तांची कितें तें एडवायस करतात ते एक सामान या पुट्ट म्हणून आमी ते आमी परिगणन करिना मोगाच्या न्हू.
पवित्र पुस्तक म्हणटा तुमच्या मलगड्यांक हांगासर आमी वाचिल्ल्या त्या पत्रांत ह्या वचपांत म्हणटा तुमच्या आवय बापायक म्हळ्यार आमचे आवय बापाय, ह्या आवय बापायचे आवय बापाय म्हणजे आमच्या आजो आनी आजी. कित्याक लेवी शास्त्र म्हणटा थंयसर 19 अध्याय 32 वाक्य म्हणटा प्रायवंता मुखार उठून उबी रावा आनी म्हातारे प्रायेक मान दिया. स्पश्ट तरान सांगता. आवय बापाय मात्र न्ही, जिजून आवय बापायचे उल्लेख केले तर लेवी शास्त्रांत आणखी मुखार वचून सांगता प्रायवंता मुखार उठून उबी रावा आनी म्हातारे प्रायेक मान दिया. अशें तुमी सर्वेस्पराक भियोन चलचें, हांव तो सर्वेस्पर. हांगासर स्पश्ट तरान पवित्र पुस्तक म्हणटा तुमी आजेक भियोन चलचें, मान दिवचो. आजेक न्ही, बगार म्हणटा सर्वेस्पराक भियोन तुमी तें करचें. आज आमकां सर्वेस्पराचें भेना जालां. ह्या आमच्या आजेचें आमकां मान आनी गौरव ना जाला. पाद्र्यापान आराधन करतना सारक्या रितीर सांगलें फिको कोलो फोडटना तो तरनो कोलो हांसतलो म्हणून. आनी एक सांगणी ताचे सांगात आसा कितें माथ्याक वतात तें पांयाक देंवन येता. आज आमी चिंताव आमकां कित्या मान मर्याद मेळना, आमकां कित्या आमकां आशिर्वाद लाभना. जर तर आमकांच आमी विचारलें जाल्यार आमच्या आजेक, आमच्या मलगड्यांक, आमच्या कुटुंबांतच्या म्हाताऱ्यांक आज हांव कितलो मान दिवन आसा म्हणलें हांवें तुवें म्हाकाच म्हज्या आत्म्याक हांवें तुवें विचारलें जाल्यार थंयसर आमकां जवाब मेळटा. जें कितें हांवें म्हज्या कुटुंबांत म्हाताऱ्या प्रायाच्यांक हांवें मान आनी गौरव दिवना तर म्हाका खंयसर न्हू मान आनी गौरव सर्वेस्पर फावो करीत. कित्याक वाचिल्लें तें उतार म्हणटा तशें तुमी करचें. कोणाक? म्हाताऱ्या प्रायाक मान दिवचें. तें जावन आसा सर्वेस्पराक भियोन चलचें. सर्वेस्पराक भियोन चलचें न्ही आमच्या म्हाताऱ्या आजेक, ह्या म्हाताऱ्यांक आमी भियोन चलचें. बगार सर्वेस्पराक भियोन चलचें. खेदाळा हांव सर्वेस्पराक भियेना थवळ म्हाका आशिर्वादां येवची कट्ट जातात. त्या वेळा म्हाका आशिर्वादां येवची अडखळ पडटा. त्या देखून हांवें तुवें एक घडी बरो आयच्या दिसा ह्या भोव पवित्र दिसा आमी चिंता पाठयत आसतना हाचे विशयी ध्यान करता आसतना ड्युट्रॉनॉमी ह्या द्वितीय पुस्तकांत थंयसर स्पश्ट तरान बरोवन आसा जें कितें सर्वेस्परान दिले उपादेश पाळटा. पयल्या वाक्यान 14व्या वाक्य म्हणटा सगळो तो व्यक्ती आशिर्वाद जाता. खंयसर गेला थंयसर तो पांय दवरता तो आशिर्वादांनी भरता. पूण खंयसर ताणें सर्वेस्पराचें उतार आयकोना 15व्या वाक्यान म्हणटा तो हर एका शेतांत शिराप पडलेलो व्यक्ती जाता. तर हांगासर पवित्र पुस्तक म्हणटा तुमी म्हाताऱ्या प्रायाच्याक मान दिवचो, सर्वेस्पराक भियोन चलचें. सर्वेस्पराक भियोन चलचें. पवित्र पुस्तकांत आमी जाणाव म्हणण्याच्या पुस्तकांत 16 वाक्य म्हणटा पिके केस महिमेचो मुकुट. आज आमकां आमची मलगाडी सोबीत दिसना जावंक पुरो. एक प्रायेची ह्या मिरयो पडलें तोंड पिके केस आमकां पळोवंक पुरो. पूण सर्वेस्पर देव म्हणटा तो जावन आसा महिमेचो एक मुकुट जावन आसा. म्हज्या आनी तुज्या रक्तमासाच्या दोळ्यान ते गलीज म्हूण हांव तो चिंतलें जाल्यार रे आमकां काळे केस पळोवंक सुबेज सुंदर दिसता तरी तरणाटी पळोवंक सुबेज सुंदर दिसता तरी पवित्र पुस्तक म्हणटा पिके केस जावन आसत महिमेचो मुकुट. तितलेंच न्ही म्हणण्याच्या पुस्तकांत 17व्या अध्यायाचें वाक्य म्हणटा नात्रां म्हाताऱ्यांचो मुकुट. पिके केस उरलें हांवें सांगलें पिके केस महिमेचो मुकुट तर नात्रां
माथ्यारांचो मुकोट खंयसर नत्रां आसात थंयसर आजो आजे आसात खंयसर आजो आजे आसा थंयसर नत्रां आसात तर मोगाच्यानो ह्या ओडलो आराधना वेळार पदऱ्यापन जोबाच्या पुस्तकाच्या 12व्या अध्याय 12वें वाक्य उल्लेखन म्हळें थंयसर त्या प्रायवंता कडेन आसा तांचे थंय साणवाई आनी उल्लेखन सांगलें जेरोमम ह्या त्या कितें आमी रायांच्या पुस्तकान आमी वाचता थंयसर सल्माव राय सरल्या उपरांत बुद्वंत राय तो सरल्या उपरांत थासो पूत जेरोबम राय जाता आसतना थंयसर असले इस्रायलाचे लोक थंयसर ताजे लागीं येता रेहोबोम राय जाता जेरोबम न्ही रेहोबोम राय जाता थंयसर आसो मुखेली जेरोबोम आनी सगळ्या इस्रायलाचो समुदाय ह्या रेहोबोमा लागीं येवन सांगता तुज्या बापायन आमचेर जडायेचें जून दवरलें आनी त्या देखून तुवें आमकां कन्सेशन मुख्य आमच्या जिवितांत कन्सेशन दाखोवन जर तर तुज्या बापायन आमचे कडल्यान करूंक लायली कठीण सेवा आनी आमचेर गेल्लें तें जडायेचें जू हाळू कर आनी तेन्ना तुजी आमी सेवा करता म्हणून तेन्ना आमी तुजी सेवा करता म्हणून आनी ह्या वेळार हो रेहोबोम राय मलगड्यांचें ताजें भूत बाळी सारता आनी थवळ मलगडे सांगतात ताका सारके रितीन आलोचन करून सांगतात ताणी ताका म्हळें तूं आज ह्या लोकांचो सेवक जाशी जाल्यार आनी तांकां काल जावन तांकां पसंद जाल्ली जाप दिशी जाल्यार ते शाश्वत तुजें जातलें पळय एक जाणवाय ह्या मलगड्यांत थंय आशिल्ली आनी त्या देखून ते रायाक म्हणालें राया जर तर तूं आतां खालतो जाशी जाल्यार हे सगळो लोक तुजे सरशीन आसतलो ना जाल्यार तुजे सरशीन येवचे ना ते पयस सरतेत आनी त्या वेळार वो राय म्हणटा पळया हांचें आतां विचारलें तरणाटे कितें म्हजे सांगात आसात ते कितें सांगतात पळया म्हणटात आनी तरणाट्या कडेन ताणें आलोचन विचारल्या वेळार तरणाटे म्हणटात तुज्या बापायन लोकांचेर दवरलें जू हाळू करूंक जाय म्हूण विचारतल्यांक तुवें ही जाप दिवंक जाय म्हजें धाकटें बोट म्हज्या बापायच्या कमराप्रास मोटें आसा म्हज्या बापायन तुमचेर जडायेचें जू घालां जाल्यार हांव तें आनिकी जड करतलो म्हज्या बापायन तुमकां छाब्यान मारलें जाल्यार हांव तुमकां झरबातांनी मारतलो पळया ह्या तरणाटे बिसी राखता म्हणटा ऊन रागात म्हणटा ते म्हणटात तुका अधिकार आसा पळय तूं इतलो तरणाटो आसा अधिकार आसा तुजो बापूय कोण सगळ्या संवसारार नांव हाडलो एक बळवंत सल्माव राय आनी थासो पूत जावन असो तुवें ह्या लोकांक चिल्ल्यार तांकां तुवें तांचें आयकोवचें गे आयकनाका तुवें आयकनाका तूं कालें म्हणून ताजे की सड हांव बोळा देख आनी त्या देखून तुमी सांगलें कंजन्स करूंक शकना ताजे की सड हांव तुमकां टॅक्स घालतलो म्हणटा आनी तिसऱ्या दिसा हो लोक बिरमोतो ह्या राया कडेन येता आनी राया कडेन येता आसतना हो कितें तरणाट्यांनी सांगलें तेंच त्या लोकांक सांगता आनी लोक तक्षण अशें म्हणटा अशें राय लोकांक आयकलो ना कित्याक सर्वेस्परान थंयसर आयकोना तो तांच्यान तो उलय लागलो त्या वेळा 16वें वाक्य म्हणटा राय तांकां आयकोंक ना तें इस्रायलांनी पळयलें देखून ताणी ताका जाप दिली दाविदा कडेन तुमकां कितें वांटो आसा ना आमकां दायज जेस्सेच्या पुता कडेन वच तुज्या तंबांनी इस्रायला घे आतां जतनाय तुज्या घराण्याची दाविदा अशें इस्रायल लोक आपल्या तंबाक परतालो पळया ह्या रायाक ते जाय साहेब ताणें इल्लें टॅक्सांनी पुरा सळयलें तूं आमकां इल्लें उणें कर म्हणटा आसतना हो हंकार उलयलो मलगड्यांचें आयकोना तरणाट्यांचें उलयलो आनी काले परिणाम जालो पवित्र पुस्तक म्हणटा 19वें वाक्य म्हणटा अशें इस्रायल दाविदाच्या घराण्याक आज पर्यंत उपराटून रावला म्हळ्यार हे सगळो लोक ह्या रायातान मेकळो जाता
आणि केवळ तो जुदाच्या शहराक मात्र राजवट चलोवंक शकता. इतल्यो 12 कुळी आशिल्ल्यो 12 कुळ्यांत 11 पुरो भायर वतात आनी केवळ एक कुळी आसा. कितें हांव हातूंत शिकता? पयल्यान पयलें मालगाड्यांनी आमकां आमची भुरगीं आयकनात म्हणून मानसीक वत्तड करी जाय म्हणून ना. कित्याक मानसीक वत्तड करी जाय म्हणून ना म्हळ्यार तुमी तें भूतबाळ सांगतात ती तुम्ही बऱ्या रितीन दिल्या, तुमच्या अनुभवान तुम्ही दिवन आसात. जर तर तुमची नत्रां तुमची कितें ल्हानां आसात ती तुमकां आयकना जाल्यार तांच्या जिविताक तीच मार काण घेतात. देखून आमी मालगाड्यांनी कोण आसात आजो आजी कितें आसात तांणी टेन्शन करचें न्ही. कित्याक म्हजें सांगलें चलना, कित्याक म्हजें जायना म्हणचें की हांवें म्हजें ड्युटी केल्या, हांवें म्हजें सांगचें सांगलां. जर तर ही कोणी आयकना जाल्यार तें तांकां पडलें, हांवें म्हजें कितें करचें हांवें केलां. दुसऱ्यान हांगा आमकां कळटा हर एका भुरग्यांनी तरणाट्यांनी जें कितें आमी आसा मालगाड्यांची जाणवाय आमी आयकूंक प्रयत्न करया. आमी व्हरोन पळया कितें आमकां कितें आतां बरें दिसता त्या प्रकारच आमी जिवन आसा जाल्यार आमी मुस्तपटी जिवितांत चलवता मोगाचें न्हू. त्या देखून आमकां आमच्या कुटुंबांत आमच्या घराण्यांत आमकां आमी सोमां करूंक आमी पळया. थोड्यो संगती आमकां सोमान दिसना जावंक पुरो, पूण ताजे भितर गुणायचो अर्थ आसा आनी सर्वेस्पराचे आशिर्वाद ह्या मालगाड्या मुखांतर आमकां युवकांक युवतींक भुरग्यांक ते मेळोवंक साध्य आसा. पळयत पुस्तकांत निर्गमन पुस्तकांत येदळस 15 उल्लेखन सांगलें प्रायवंत म्हणल्यार कोडले खंयचे आनी कांय जायना म्हणून न्ही. त्या मोयशेक ताका आशिर्वाद करता आसतना ताका अधिकार दिता आसतना 80 वर्सां प्राय जाल्लीं आनी आरोनाक 83 वर्सां प्राय जाल्लीं. तर आमकां हांगासर आसच्यांक आमी आयकताले मालगाड्यानो आमकां कितली प्राय. सर्वेस्पर देव खंयच्या वेळार म्हाका तुका आशिर्वाद दिवंक शकता आनी म्हाका तुका वर्त्यांतलो वर्तो करूंक तो शकता. आमचो सर्वेस्पर उडास दवरिसय अब्रामाक केदाळा देवान आशिर्वाद केल्लें. पळयत पुस्तक म्हणटा उत्पत्ती ग्रंथांत 24 अध्याय पयलें वाक्य म्हणटा अब्राम आतां उतार प्रायसो माथारो जाल्लो. परत हांव वाचता अब्राम आतां उतार प्रायसो माथारो जाल्लो आनी सर कार्यांनी सर्वेस्परान ताचेर आशिर्वाद घाल्लो. माथार प्रायर सर्वेस्पर देव आशिर्वाद घालता. जर तर हांव आनी तूं मोगाचें न्हू सर्वेस्परा देवा तें आसां जाल्यार म्हज्यान तुजी प्राय कितलें म्हणलें लेखाचें न्ही. बगार खेदाळा आमी सर्वेस्परा थंय आसां तवळ सर्वेस्पर देव म्हाका आनी तुका सगळ्यांक आशिर्वाद घालता. प्राय जाता आसतना चड आशिर्वाद पडटा. कित्याक म्हळ्यार तरणाटपणार आमकां मस्त बिजी तें करूंक हें करूंक सबार बिजी. प्राय जाता आसतना अवकाश वेळ मेळटा आनी हांव आनी तूं मागणें करूंक करसयता. केदाळा आमचे मालगाडींक प्रायवंतां बसून मागणें करतात थंयसर त्या प्रायवंतांनीक सर्वेस्परा देवा मदें तो असो संबंध मुस्तो निखट जावन थंयसर आशिर्वादां वळटात. कित्याक तांचे थंय एक विशिश्ट तराचो एक संबंध उब जाता. थंयसर एका तरणाट्यांक कश्ट कित्याक म्हळ्यार तांकां सबार कुटुंबा जिविताचें काम आसा, इतर जे संगती आसात, सोशल एक्टिविटीज आसात, मस्त बिजी आसतात. प्रायवंतां तशें न्ही. प्रायवंतां कितें आसात तांकां वेळ मेळटा मागणें करतात आनी तीं बळवंत जावन आसात. त्या देखून किर्तन 92:12 वाक्य अशें म्हणटा नितीवंत मनीस काजराच्या माडा बरें फुलतलो, लेबोनाच्या देवदारा बरें वाडटलो. माथाऱ्या प्रायर ते फळां दितले, रोसरशीत आनी समृद्ध जातले. माथाऱ्या प्रायर ते फळां दितले आनी रोसरशीत आनी समृद्धी जातले. आमी सांगता आसतना सबारांक भोगोवंक पुरो ह्या माथाऱ्या प्रायर हांवें समृद्ध जावचें म्हळ्यार एक अशें
मुझे कुडींत बॉल ना म्हाका गडे गडे डॉक्टरान येवन ट्रिटमेंट दिवंक आसा गडे गडे हॉस्पिटलाक येता म्हाका मुझे कुडीचे एक समांकन पळोवंक तांकां ना हांवें कशें समृद्ध जावेत हांवें कशें रसरशीत जावन फळां दिवेत पवित्र पुस्तकांत आमकां स्पश्ट तरान थंयसर एक आन्सर आसा पवित्र पुस्तक म्हणटा सांत पौल कोरिंथकारांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत 4थ्या अध्यायांत 16वें 18 वाक्य आमकां सर मलगड्यांक स्पश्ट तरान एक संदेश दिता आनी थंय उतार म्हणटा जरी आमचे भायलें सैम नासोवन येता तरी आमचें भितरलें सैम जिवान बरोवन येता कित्याक आमचे वयर येता ते हळवायेचे आनी तात्कालिक कश्ट दग्ध कसलेच सरनातले अनंत सस्नीक महिमेक आमकां तयार करतात दोळ्यांक दिसतात त्या मात्र वस्तूंचेर आमचें ध्यान मन दवरिना पूण अदृश्य वस्तूंचेर आमकां दिश्टीक पडटा तें तात्कालिक पूण दिश्टी पडना तें सदां काळ बाळचेत आसलें त्या देखून मोगाच्या जाजा आजेनो तुमचे भितरलें बोळ तें बरोवन येता सडत येता बोळादीक जावन येता आनी खेदाळा आत्म्याचें बोळ वाडटा गी सगळें तुमी समृद्ध जावन जातात त्या देखून पवित्र पुस्तक म्हणटा प्रॉस्परस सोल आमकां हर एक कांदे प्रॉस्परस करता केदाळा आत्मो प्रॉस्पर जाता आत्मो समृद्धी जाता तवळ आमचे बोवारी आसचे हर एक संगत आशिर्वाद जाता आमची भुरगीं म्हळ्यार आशिर्वाद जातात आमची नात्रां आशिर्वाद जातात आमचे कुटुंब आशिर्वाद जातात आमी आशिर्वाद जाता जावंक पुरो आमकां वेळ कितलो देवान दिल्लो तो आमी संतोशान स्विकार करन त्या वेळाचो आमी उपयोग करन हांवें थंय सगळ्यांनी मोगाचें न्हू जो कोण आजो आजी म्हणून आज आसात हर एकल्यानी उडास दवरया मागणें करया भलायकी आमी जोडया आनीक सर्वेस्पराक ताज्या कुशीन आमी येवया आमी हर एकल्यानी उडास दवरी जाय ह्या ल्हान भुरग्यांनी नातवांनी नातींनी या कितें भुरगीं आसात युवक आसात सगळ्यांनी आमच्या मलगाड्यांक आमच्या आजी आजेक आमी गौरव दिवंक जाय तिमोथेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत पयल्या पत्रांत 5वें अध्याय वयलें वाक्य म्हणटा तुजे प्रास प्रायन ओड आसल्या लागीं झब्बर जायनाका म्हळ्यार झब्बरां घोर 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 उलोवचें न्ही बगार आमी मोवाळ जावन खालती जावन उलोवंक जाय जोबाच्या ग्रंथांत 33 अध्याय 6वें वाक्य म्हणटा थंयसर एलियान उठोवन म्हळें हांव तरणाटो आनी तुमी म्हातारे देखून म्हजो अभिप्राय परगट करूंक हांव खावचेलो आनी भियेलो रुताक आमी वता पळयत पुस्तक नवोमाची धूव रूथ तें बोआजा लागीं लग्न जाता आनी ताका एक भुरगें जाता आनी नवोम एक भुरगें जाल्ल्या वेळार थंयच्यो स्त्रियो कितें म्हणटात तें उल्लेख मस्तो म्हत्वाचें जावन आसा आनी थंयसर स्त्रियो म्हणटात बोआजान रुताक आपली पतीन करून घेतली ती सांगात आयली तेन्ना सर्वेस्परान तिका गर्भस्थायशी केली आनी ताका पुताक प्रसूत जाली तेन्ना स्त्रियो नवोमेक म्हणूंक लागल्यो तुजे माथेरे प्रायर तो तुजी बुजवण आनी आदार जातलो तो भुरगें जें कितें आसा मुखल्या तुज्या प्रायर तुका बुजवण दिवंक आदार दिवंक ह्यो नातू हें तुका सहकार दितलो आनी आज म्हाका आनी तुका जो कोण युवक युवती भुरगीं आसात हर एकल्यांक सर्वेस्पर देव हेच उतार सांगता तुमच्या आजी आजेक मान दिया तांकां आदार जावन जियेया आनी सर्वेस्पराक तुमी भियोवन जियेल्ल्या खातीर सर्वेस्पर देव तुमकां ड्युट्रोनॉमी द्वितीय नियम पयल्या 22 अध्यायांत पयल्या तावन 14 वाक्यान सांगलें सर आशिर्वादां तुमचेर तो वतलो तुमचें जिवीत नंदन जातलें आनी तुमी आशिर्वादी जातले आतां आनी त्याच प्रमाणे सर प्रायवंतांक आमी एक किर्तन 71 पळयलें जाल्यार तें जावन आसा मागणें उतार प्रायर्थ प्रार्थन म्हणल्यार हेडिंग अर्थ आसा सर्व प्रायवंतांनी जर तर हें किर्तन 71 ध्यान दिवन म्हळें आनी तो मस्तो अर्थ आसा सांगूंक वेळाचो अभाव आसा तरी पूण 1-2 वाक्य आमच्या गमनाक ह्या ध्याना वेळार पयलें वाक्य म्हणटा तुका सर्वेस्परा हांव शरण येता
म्हाका कितेंच लजेक पडोवंक दिनाका. ह्या उतार प्रायाच्या व्यक्तीन मागचें एक मागणें जावन आसा, हांव तुका शरण येता, म्हाका लजेक पडोवंक दिनाका. कित्या खातीर हांव शरण येता? कित्याक तूं जावन आसा सर्वस्व, हांव जावन आसा अस्कत, म्हजे कडेन कितेंच करूंक शकना, तरी पूण हांव शरण येता आनी तूं म्हज्या जिवितांत म्हज्या नात्रांनी जावं दी, म्हज्या ल्हाना कोणीय जावं दी व्यक्तींनी म्हाका एक इन्सल्ट करनातल्या बरें सर्वेस्परा तूं जो आत्मो ह्या लोकांक जागो, ह्या भुरग्यांक जागो, ह्या नात्रांक जागो आनी तांकां मोतेक उजवाड दिवन तांणी घानान आनी मानान म्हाका लेखच्या बरें करून दी. परत पंचवें वाक्य म्हणटा, सोमिया तूं म्हजो बरवसो, म्हज्या तरणाट प्रायेतावन तुजेरच म्हजो विश्वास. आमी आज अस्कत जाल्यार जावंक पुरो, आजो आनी अशें जावन अस्कत जाल्यार जावंक पुरो, पूण सर्वेस्पर आमचो बरवसो, सर्वेस्पर आमचें सगळें ताचेर विश्वास आनी तो सर्वेस्पर म्हज्यान तुज्या जिवितांत जाय आसलें हर एक दिवंक शकता. आज आमी सांगूंक पुरो, आमकां ती मर्याद दिनान, ही मर्याद दिनान म्हाका हे कोण शाक घाला. उडास दवरया, सगळे मनशाचें सकत ह्या कितें एक मनीस करता त्या आत्मीक शेतांत तें आसचें विशय जावन आसा. जर तर आत्मीक शेतांत एका मनशाचें मोदूच वाडलें, तक्षण तो खालतो जाता आनी तो मान मर्याद दिवंक शकता. की आमचें झूज उडास दवरिचें. या सान पौल एफेसकारांक बरयल्या 6व्या अध्यायान 12व्या वाक्यांत म्हणटा, आमचें झुजू रक्त मांसा विरोध न्ही, आमचें झुजू अंतराळा वयल्या सक्ते वयर. केदाळा ही प्रायवंत व्यक्ती त्या आत्मीक झुजान मागणें म्हणून अंतराळ वयल्या सक्तेंचेर जैत व्हरतात की थवळ आमची भुरगीं, आमची नात्रां, आमची म्हणली आमच्या बोवारी आसची हर एकली आमकां मानान आनी गौरवान लेखोवंक शकतात. परत तें जावन आसा, पयल्यान सुद्दां आमचें मागणें चड आनी चड बोळ करया. ह्या दिसा आमी ध्यान करता आसतना उडास दवरया, हर एक आजो आनी आजी आमचें मागणें आमचें बोळ करया. दुसरें जावन आसा, उडास दवरूंक जाय त्या किर्तन 51 वाक्य. ते म्हणटा, म्हज्या आश्र्याचें खडाप जा, म्हाका राखूंक दृढ कोटें जा, कित्याक तूं म्हजें खडाप आनी म्हजें कोटें. 5वें वाक्य म्हणटा, सोमिया तूं म्हजो बरवसो, म्हज्या तरणाट प्रायेतावन तुजेर म्हजो विश्वास. तर सर्वेस्परसो आमकां आशिर्वाद आनी ताजेर बरवसो दवरून हांवान तूं आमचें सगळें आमी जियेतले. त्या सर्वेस्पर देव आमकां हर एक आमच्या बोवारी आसचें हर एक तो आशिर्वाद करूंक शकता. आखेर करच्या पयलें येस किर्तनांत 23 वाक्य भोव गरजेचें. ते म्हणटा, जायतीं आनी कठीण विघ्नां तुवें म्हाका पळोवंक दिलीं, तरी तूं म्हाका नव्यान जिवीत दितालोय. पळया, एक प्रायवंतांचें हें मागणें जावन आसा. म्हज्या जिवितांत मस्त हांवें कस सोंसले सोमिया. ह्या जिवितांत ह्या प्राय रेचे जाल्यार मस्त हांवें कस सोंसले, ल्हानपणांत हांव कस सोंसले. आनी पळयत पुस्तकांत वाक्य कितलें बरें येताना बरयलां, जायतीं आनी कठीण विघ्नां तुवें म्हाका पळोवंक दिलीं, तरी तूं म्हाका नव्यान जिवीत दितलोय. पृथ्वेच्या पाताळांतलो म्हाका परतून वयर काडटलोय. म्हजी वडवीक वाडयतलोय आनी परत म्हाका बुजवण दितलोय. म्हज्या देवा, तुज्या विश्वासी मोगा बसत विणो वचोन तुजी स्तुती करतलो, किन्नरे वचोन तुज्या माना गितां गायतलो. इस्रायलाच्या पवित्र देवा, तुजी स्तुती हांव गायता आसतना वोंट म्हजे उल्हासतले, कित्याक तुवें म्हजी सोडवण केले. दिसभर म्हजी जीब तुजें नितीवन प्रगटतले. त्या देखून ह्या प्रायर आमी खंत करच्या बदलाक सर्वेस्पराक आमी जर तर स्तुती करूंक लागल्या, सगळे आमच्या बोवारी आसचे हर एकी सांकल्यो बंधनाच्यो तुडून पडटात. आमी कशें पावल आनी सिलास बंधन आसल्या तांच्यो स्तुती करता आसतना सगळ्यो तांच्यो सांकल्यो तुटून पडल्यो की आमकांय आमच्या जिवितांत आसच्यो दोळ्यांक दिसनात त्यो विशेष तरेच्यो सगळ्यो बंधनां हांव मोडूंक शकता. त्या देखून 6 लोकांच्या 4 ते 18 वाक्यान स्वामी जेजू ख्रिस्त म्हणटा, हांव आयलां शुभ वार्ता प्रकट बंधन असल्यांक सुटका दिवं. कसलें तें बंधन, कसलें बंधन न्ही, त्या जैलांत बगार ना दिसनातल्या तसल्या सबार संगतीच्या बंधनांत हांव सुटका दिवंक शकता. आनी तीच सुटका मोगाच्या न्हू सर आजो आजी केदाळा आमी स्तुती गायन कर सर्वेस्पराक स्तुती गायन करता. त्या कशें जैलांत आसल्या सावलाक आनी थंयसर सिलासाक बंधन हांव सुटका दिल्लो, तसो सर्वेस्पर देव सर आमच्या कश्टांत हांव आमकां सुटका दिवंक शकतलो. आनी त्या खातीर आयच्या दिसा त्या सर आज्यांक आमी ह्या शालोम प्रेयरांत आमी ग्रुपांत आमी शुभाशय पाठयता आसतना तुमचे बसत आमी विनंती करता,
तुम्ही हर एकल्यानी आम्ही सगळ्यांनी सांगाता मेळोन या आजी आजी बसत आम्ही सांगता आम्ही मागया खंडीत जावन या आजी आजीचें जीवन तांचें मुखलें जीवन आशिर्वादाचें जावन दी भलायके बरें जावन दी समाधानाचें जावन दी प्रत्येक तरान पवित्रत्म्याच्या सत्यान भरलें पवित्रत्म्याच्या देण्या फळांनी भरलेलें आनी आशिर्वादाचें उजवाडाचें जावन दी म्हणून आमी सर मागया आमेन. Let us surrender unto the Lord all our intentions. Let us surrender today a special intentions, praying for the elders, the old aged, and all the people who are left alone and who are elders in the society. May the grace of the Lord come upon them mightily. May the Spirit of the Lord touch them. May they experience a new life in them. Lord, we surrender all these intentions unto you, which we have surrendered, and the elders of our land. Lord, bless them with wisdom, bless them with grace and power. We also surrender all the religious. Lord, grant them special grace to know you more. We pray for the religious elders along with our grandparents today. May the mighty love of God touch their heart. May they be able to grow in you more and more and experience you deeply. As we surrender the elders of our land unto you, Lord, give them good health, give them good wisdom. Lord, may they be able to experience love from all the young ones for their service. Lord Jesus, we pray specially that your grace and your power may come upon them mightily. We pray for a supernatural healing of all the individuals. Lord, right now we pray that through your divine grace, empower and bless each one of them. Lord, we surrender our personal intentions unto you. Bless each one of us. Lord, give the grace of marriage to individuals who are searching for proposals. May the divine proposals come into their lives like how it came into the life of Isaac. Lord Jesus, we pray right now, may the divine healing take place in each one's life. May the divine touch of the Holy Spirit come and give blessing and grace and peace in the lives of people. May all their worries, all their depression and all their tensions be taken away. Jesus, right now I surrender. Through your divine grace, structure the lives of the people. May they be able to experience you. May they be able to experience divine peace in the family. Lord, we pray for a special blessing of the elders upon all the land, that wherever we may go, that we may prosper by the grace of God. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you. hallelujah, hallelujah, hallelujah. 127. ಸರ್ವವು ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವೆನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೇ. ಸರ್ವವು ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವೆನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೇ. ನನ್ನ ದೇಹವು ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ನೀ ನಮಗೆ ನೀಡಿದೆಲ್ಲವೂ. ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯು ನನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯು ನೀ ನನಗೆ ನೀಡಿದೆಲ್ಲವೂ. ಸಮರ್ಪಣೆ ಸರ್ವವು ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವೆನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೇ. ಸರ್ವವು ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವೆನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೇ. ನನ್ನ ಸಂಪತ್ತು ನನ್ನ ಆಸ್ತಿಯು ನೀ ನನಗೆ ನೀಡಿದೆಲ್ಲವೂ. ನನ್ನ ತಂದೆಯು ನನ್ನ ತಾಯಿಯು
ನನ್ನ ಬಂಧು ಬಳಗವೆಲ್ಲವೂ ಸಮರ್ಪಣೆ ಸರ್ವವೂ ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವೆ ನಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೇ ಸರ್ವವೂ ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವೆ ನಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೇ ನನ್ನ ರೋಗವು ನನ್ನ ದುಃಖವು ನನ್ನ ಚಿಂತೆ ಭಾರವೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ಜೀವವು ನನ್ನ ಉಸಿರುದು ನನ್ನದೆಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಸಮರ್ಪಣೆ ಸರ್ವವೂ ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವೆ ನಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೇ ಸರ್ವವೂ ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವೆ ನಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೇ ಮಾಡುವೆ ನಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೇ ಮಾಡುವೆ ನಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೇ हालेलुया 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 समर्पण तुका समय यीशु समर्पण अर्गान तुका जीसु अगळप तुका जीसु महिमा तुका जीसु प्रभुती तुका जीसु महिमा तुका जीसु आराधना तुका जीसु जय तुका जीसु हालेलुया तुका जीसु वंदिता तुका जीसु हर्षिता तुका नवरता तुका वंदिता तुका जीसु हालेलुया 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 Lord Jesus, we surrender all the intentions, especially we pray for Bishop Aloysius. Grant him good health. May the God's grace come upon his life continuously, mightily touch him right now. Heal him from all sickness and give him divine health and grace of the Spirit of God. May the blood of Jesus come upon him mightily and touch his life. Lord, we also pray for all our other intentions. Lord Jesus, right now may your Holy Spirit come upon this land specially and touch each one of our elders. May your Holy Spirit with the divine love and grace come upon them. Lord Jesus, I thank you for your graces. The Lord is showing right now a special grace and love coming upon all the individuals we have prayed for. The Lord is also granting healing to few of the individuals. The Lord is showing that those who have kept intentions for financial prosperity, where the blockage was no blessing from the elders, the Lord is granting them grace. The Lord is showing, repent today and go to your elders, and may their blessing come upon your life and you will prosper. The Lord is showing that few individuals are not doing well, or their children are not doing well, because they have not taken care of their parents properly. The Lord is showing, if you have done this sin, seek repentance and the grace of God will come upon your life. If they are alive, give them good service and the Lord will bless you and he will pour bountifully in your garden, and the Lord is showing the divine blessing will come upon your life. Everywhere you go, you will see God's grace in your life. The Lord is also blessing children, two children especially, who have deep love for their grandparents. The Lord is showing that he will bless this land and heal the land. The Lord wants us to respect and love the elders. The Lord is also showing specially those who are in orphanages and especially the religious people. The Lord wants us, those who have retired, to be visited by us and show them the love of God. And the Lord is telling, when you do this, you will experience the divine grace and direction, and their wisdom and their prayers will guide you throughout in all your walks of life. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाचनो कीर्तन 70 वाक्य 17 अशें म्हणटा, देवा म्हज्या भुरगेपणांत तूं म्हाका शिकयत आयलाय. अजून पर्यंत हांव तुजी विस्मितां परगट करीत आसां आनी आतां हांव म्हातारो जालां. केस म्हजे पिकल्यात, देवा म्हाका सानी नाका. फुडले संततेक
हांवें तुजी पदवी परगट करीसर म्हाका दवर. खंडिती भोगना आमच्या मालगड्या भाव भयणीची. तर आतां विशेश तरान आमचे दोनूय हात आमी भोव पवित्र साक्रामेंतांतल्या जेजू थंय आमी उबारया मोगाचें न्हू. हो वेळ हो दीस मालगड्यांचो मालगड्यां खातीर मागचो. तेरून ह्या वखदां आमच्या कुटुंबांतल्या आमच्या वळखीच्या आमच्या मोगाच्या मालगड्या भाव भयणीचो आमच्या कुटुंबांतल्या आजो आजयेचो आमी उडास करतना तांकां पवित्र आत्म्यान विशेष तरान अभिषेक करच्या खातीर ह्या घडये आमी मागया मोगाचें न्हू. सोमयान तांकां आपोरच्याक ताच्या पवित्र आत्म्याचें सकत करपाक तांचे थंय वाळच्याक तांकां अभिषेक करच्याक ह्या वखदां आमी विशेष तरान मागया मोगाचें न्हू. आमच्या मंगळूर दिवसांतल्या सक्कड मालगड्यांक आजो आजये कुटुंबांतल्या सगळ्यांक सोमयाच्या पांयां तळा आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू. पवित्र आत्म्याची सकत करपाक तांचे जिवितान आज विशेष तरान वाळोवन दी. सोमी तांकां हर एकल्याकी बळ भलायकी मोतीक समाधान संतोष सगळें बरेंपण तांच्या जिवितान लाभोवन दी. तांचे कश्ट पिडा शिडा सोसूं जाय आसली सोंसणीकाय करपाक सकत बळ दिवन दी म्हूण आमी मागया मोगाचें न्हू. तांणी मालगड्यांनी तांच्या कुटुंबाच्या सान्याचो मोग करून तांची सेवा मानून घेवन तांकां मोगान गौरवान पळोवच्या खातीर आमी मागता आसतना कुटुंबाच्या इतर सान्यांनी तांकांय वेळ दिवन मोगान तांची जतन करून मानान तांकां पळोवंक गौरवान तांकां लेखूंक जाय आसलें करपाक सगळ्यांक आनी अशें एकामेकाचो मोग करून सोमी पवित्र आत्म्याच्या कृपेन आमकां बरोवन दी. सक्तेन आमकां अभिषेक करून दी म्हूण ह्या घडी आमी विशेष तरान आमी मागया मोगाचें न्हू. प्रत्येक जण आमच्या कुटुंबांतल्या वळखीच्या मालगड्या भाव भयणीक आमी समर्पण करया आमच्या कुटुंबांतल्या आनी तांचे खातीर विशेष तरान आमी मागया मोगाचें न्हू. प्रत्येक जण आमच्या पापा साहेबाक मालगडो तो आमच्या पवित्र सभेक मुखेलपण निवड आसा ताचे खातीर आमचो निवृत्त गवळी बाप एलो आदीक मनादी दोतोर एलोशियस पावल सोजो तांचे तांच्या भलायके खातीर विशेष तरान आमी मागता आसतना आमचे देशांतल्या सक्कड मालगड्या याजकांक विशेष तरान निवृत्त जाल्ल्या त्या याजकांक सोमयाच्या पांयां तळा आमी समर्पण कर. तांच्याय बऱ्या भलायके खातीर तांच्याय बरेपणा खातीर आमी सोमयान विशेष तरान हांकां अभिषेक करच्या खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू. धर्मीक भयणी सेवा दिवन सोमयाच्या शेतान दिवन निवृत्त जाल्लीं साबार जाणां मालगडी आसात तांकांय सोमयाच्या पांयां तळा समर्पण करया. सोमयाची सकत पवित्र आत्म्या मारिपार वाळोवन दी म्हूण आमी विशेष तरान आमी मागया. आमचे दोनूय हात ओबान ह्या घडी आमी विशेष तरान तांकां सोमयाच्या पांयां तळा समर्पण कर. सोमयान तांकां अभिषेक करच्या खातीर आशिर्वादीत करच्या खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू. मागया आमी मोगाचें न्हू. ಸರ್ವಾರನ್ನೂನ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನೋಯಿಸಿದವರಾಣ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ Elderly people, for the gift of His ಅಗ್ನಿಯ people. ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬಂದೆ Precious Lord, we thank you for giving these people joy. Today what we are, Lord, because of their efforts, because of their sacrifice, Lord, help them, bless them, anoint them, Lord. Bless them with good health, peace of mind. Be with them, Lord Jesus. Be with them, Lord Jesus, each and every day of their life. Guide them, Lord. Lead them, Lord. Protect them, Lord. Bless them abundantly, Lord. Bless them abundantly. We surrender them, all of them, into your hands, Lord. Bless them, Lord. Bless them, Lord. Jesus, Jesus. ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬಂದೆ Give them that grace. Give them your grace. ಸರ್ವರಿಗಾಗಿ ನಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ಸರ್ವರಿಗಾಗಿ ನಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ಸ್ವರವೆತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿ ನಾ ಹಾಡಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಸ್ವರವೆತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿ ನಾ ಹಾಡಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಅಭಿಷೇಕ ಸ್ವಾಮಿ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬಂದೆ anoint them, Lord. Bless them.
Hallelujah. अभिषेक सगळे Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मुगाच्या सुमियाचे आशीर्वाद जोडून घेताना परत आमची कुटुंब सुमियाच्या पायांतळा मी समर्पण करूया. कोणाक आज आमी परत मागता बसयला तांकां तांची त्या सवाय सुमियाच्या पायांतळा आमी समर्पण करूया. पिडेस्त खातीर प्रायवंता खातीर विशेष तरान आज आमी मागता आसतना काम नासतना कामा खातीर एका बऱ्या कामा खातीर जायत्यांनी मागोवंक सांगले आसा तांचे खातीर आमी विशेष तरान मागया. आमची वैयक्तीक त्या सवाय कुटुंबाची त्या सवाय सगळी सुमियाच्या पायांतळा समर्पण कर सुमियाचे आशीर्वाद सोडूंक तायजन गवया गीत येद्या व्हडा सक्रामेंतांक. Idia voda sacramenta sestang naman koruya purbelia rupa botla novioriti adarya salvon vecha ascutvisya बावटाचे बोल देव्या जसे बापा तसेच पुता उल्हासाने स्तुती जा पदवी महिमा सस्ना एका स्थळ्यान हर्षिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमी नावडता. आमेन. प्रार्थुया ससनाच्या जिव्या आमच्या देवा आज आमी प्रत्येक जावन आमच्या मलगड्या भाव भयणी खातीर तुका अर्घ दिता तुका आमी दिन वसता ती आमच्या कुटुंबाक एक जानवाय एक दिर्वे जावन तुवें दिलाय तांचे मारिफात आमची कुटुंब तुवें आशिर्वादीत केल्याय पवित्र केल्याय ह्या खातीर आज आमी तुका दिन वसतना ह्या सकड मालगड्या भाव भयणीक आजो आजी तुज्या पांयांतळा परस समर्पण करता. तुजी कृपाळ आशिर्वादां तांचेर वत तांच्या ह्या मलगड्या प्रायर तांकां कितें गरज आसा सदांचो लाभय प्रत्येक जावन बरी भलायकी मतीक समाधान संतोष कुटुंबादारान मोग आनी सेवा तूं तांकां दी आनी त्या मारिफात तांचे उतार प्रायचे दीस समाधाने संतोषान सरून त्या नंतर सर्गी तुझ्या त्या घरांत तुझ्या सांगाता तो सर्गीचो वैभव तांच्या जिविताचो प्रतिबल जावन बघून तांकां फावो कर जो जियेत आनी राज करताय ससनाच्या ससना. आमेन.